एम्प्लॉयमेंटाचो एक मेन इश्यू पयर तुम्ही रेज केल्लो स्कील डेव्हलपमेंट आणि ते जावपाक जाय म्हणून कशें सर. हय, एम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू म्हज्याच वाठारांनी सगळे गोंयभर आसा, पूण हल्लीच तुमी सरकारान एप्रेंटिसशीप स्कीम लायिल्ली आसा आनी त्याच्या मार्फत आमच्या कितल्याशा भुरग्यांनी एप्लाय केल्ले आसा. आणि त्यामुळे कशें आसा, जरी हो जॉब न्ही जाल्यार भुरग्यांक एक काम करपाक एक चान्स कसो आसा. इट इज एक्चुअली कशें आसा, वॉट आमी सरकार दिता तो तांकां स्टायपंड दिसता आनी बेजिकली कशें यू अर्न वायल यू लर्न. आणि एकदा भुरगो जसो कामाक गेलो काय त्याचे कशें आसा, बेकार आसलो काय तर ते मायंड खंय वता, बेश्टो टायम वता आनी ताका कामाची आवडय लागता. आनी प्रोबेबली जेन्ना तो एप्रेंटिस सपोज एका जॉबाक गेलो, खंय अकावंटंट म्हणून गेलो, खंय जेई म्हणून गेलो, खंय तुका क्लर्क म्हणून गेलो, कदाचित ताका जर काम आवडूंक ना जाल्यार ही कॅन थिंक. आणि दुसरें म्हणजे कशें आसा, फुडें जे आतां गव्हर्मेंट जॉब येतले ते आमी सरकाराक म्हणजे असेंब्लीन आमी हें केलां की आर जो आसतलो तो 1 वर्सा एप्रेंटिसशीप करपाचो असो आसचो. त्यामुळे डेफिनेटली ह्या भुरग्यांक प्रेफरन्स बरो आसतलो. बाकीचो आमचो जो इश्यू आसा तो आमचे नवे आमी इंडस्ट्री हाडपाक प्रयत्न करता. आमचे लाटंबारचे इंडस्ट्रीचें काम चालू आसा. ऑलरेडी 8 कंपनी हाच्या मार्फत दिल्ले आसा, आमचो गोवा इन्व्हेस्टमेंट बोर्डा मार्फत दिल्ले आसा. सो एकदा जशी सुरू जाली काय एम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली भुरग्यांक हे जातली. बिचोले बस स्टँडाचो एक विशय पेंडींग आसा. हां, बिचोले बस स्टँडाचें काम चालू आसा. आमी कॉन्ट्रॅक्टराक शो कॉज नोटीस काडलेली आसा. ताचे थोडे हेल्थ इश्यू आसले पर्सनल, ताका कितें अटॅक आयिल्लो बी सगळें आशिल्लें, पूण ताका आमी टार्गेट दिल्लें आसा आनी टार्गेटा प्रमाणे जर तो करना जाल्यार वी मायट गो फॉर टर्मिनेशन. आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना, टर्मिनेशन करपाक कांय न्ही. पूण परत जर कॉन्ट्रॅक्टर घालतलो जाल्यार इट वील टेक अनदर 6 मंथ्स. आमचे फायर बिल्डींग 3 वर्सां पयलीं सुरू जाल्ली, परत कॉन्ट्रॅक्टर घालपाक म्हाका 1 वर्स लागता. आतां काम खंय तरी सुरू आसा. टार्गेट केन्ना दिलें न्ही, ताका आतां कितें आसा, मंथली टार्गेट दिल्लें आसा. 1.5 म्हयन्यान तेणी एक स्लॅब घालपाचें. बाय नोव्हेंबर पर्यंत तेणी 3 स्लॅब सोंपोवपाचे. फर्स्ट स्लॅब मारपाचें काम चालू आसा ताका. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.